आमी आयज जो प्रोग्राम सांग्यार करतात तातूंत भितर कोणी चॅलेंज करची, खंय आरटीआय घालची. आरटीआय घालपा नाका, तुम्ही फक्त एप्लिकेशन दियात आमकां, आमी सविस्तर खर्चाची यादीच तुमकां दितात. जो कोण आमचे इफ्फीच्या आयोजना बद्दल उलयता आनी भ्रश्टाचार जाला म्हणून पोटतिडकीन बोवाळ मारता, हांव चॅलेंज करून सांगता, गेले ते 2 म्हयने आमी हांगा राबतात आनी हातूंतले एकय मनशान हातूंत भितर एक जेवणाचे 5 पयशे पसून बील लायलेले पळयात. रातचे 2-3 काम काबार जाता म्हणल्यार आमी रावतात. हांगच्या जर ह्या दरम्यान आमी 15-20 फावटी हॉटेलांनी रावल्यात. एक हॉटेलाचें बील एंटरटेनमेंट मनोरंजन संस्थेचेर नासतलें, एक च्याचें बील आसचें ना. जर अमरनाथ पणजीकराक जर कापस्ताद आसा जर जाय जाल्यार तेन्नाचे काडपाक लायात आमकां. तेन्नाचे पोस्टमार्टम केले जर जाय, इफ्फीच्या फुस्तार कोणी खोदना मारलीं ही कळटलीं. अजुनूय आमी म्हणटात, म्हाका एक्चुअली व्हायस चेअरमॅन म्हणून विवांताक रावपाची मुभा आसा, रूम्स मेळटात. पूण गेले ते 5 दीस इफ्फी जाले नंतरय हांव मिरामार रेजिडेन्सीच्या एक सादेशे 1000-1500 रुपयाच्या खोली भितर रावता. काँग्रेसीचे मनीस जे हरशे खंयचे घुडान रावपाचे मनीस त्या वेळार विवांतान रावताले. कोणाच्या फुस्तार? अफरातफरीचो 1 रुपयो जर जाले जर जायत हांव फक्त एंटरटेनमेंट सोसायटींतल्यानच न्हय, म्हजे राजकीय कारकिर्दींतल्यान, सार्वजनीक जिवनांतल्यान राजिनामो दिता. सांग्याय इफ्फीचे रंग दिसूंक लागला. पिक्चरांच्या शुटिंगा खातीर गोंयाक सिंगल विंडो क्लियरन्स मेळत जाल्यार सांगे सारक्या गांवांक बरे दीस येतले म्हूण मुख्यमंत्री उक्तावणाक उलयलो. की आमकां जर सिंगल विंडो क्लियरन्स शूटिंग मेळत जाल्यार निश्चितच आमी हांगासर आनीक मोठ्या प्रमाणात शूटिंग करपाक येवपाची तयारी आसा. सांग्या सारकेल्या भागात म्हाका दिसता ताच्या खातीर खूब मोठो वाव आसा. तुमच्या हांगा आशिल्लें साळावली धरण हे ताच्या खातीर म्हाका दिसता कितलेशाच फिल्म इंडस्ट्री खातीर खुणयता आसतलें, आफयता आसतलें. आनी आमी जेन्ना ही संद ओपन करतले, आमी जेन्ना संद ही लोकां खातीर उगडें करतले की गोंय हे सिंगल विंडो क्लियरन्सच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या फिल्म इंडस्ट्रींतल्या लोकांक हांगासर येवपाची संद मेळटली, तेन्ना गांवांतल्या कितलेशाच लोकांक एखादो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सुद्धा ह्या इंडस्ट्रींतल्यान जावंक शकता. हाजोय विचार जो आसा हो आमी फुडें व्हरता, हाजोय विचार आमी करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.